दैवीक दर्शन कार्यक्रमाक हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा। आयच्या ह्या नियाळाक आमी तयार जावया। मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता। उपरांत ते काफरनावांत येवन पावले। साबत जाताच जेजू सिनेगोगांत वचून शिकोवंक लागलो। ताच्या शिकवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो, शास्त्रां बरी तो तांकां शिकयनातलो। तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो। जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नजरेच्या जेजू, तूं आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हणून हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण। पूण जेजून ताका बेस्टावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशा थावन भायर सर। तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळान खेळंच मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो। सोमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका अशें विचारी लागले, ही एक नवीत शिकवण अधिकारान भरलेली, देंवसाराक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्मान मानतात। तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली। मोगाच्यानो, देवाच्या उतराच्या सक्ती विशयंत आज इल्लोसो नियाळ आमी करया। आत्तां वाचल्या वाचपांत आमी आयकलें जेजू अधिकार आशिल्ल्या मनशा बरें उलयतालो म्हणून। तो अधिकार ताच्या उतरां मारिफात आमकां दिसून येता। ताच्या की पयलें आमच्या उतरांक अधिकार आसा गी म्हणलें इल्लें चिंताप आमी नियाळया। सामातेवाच्या वांजेलाक आमी गेल्या तर 8व्या अध्यायांत तो शेतापती जेजू लागीं आयिल्लो। तो म्हणटा, म्हज्या हाता खाल सैनीक आसात, एकल्याक हांव वच म्हणटा आनी तो वेता, आनी एकल्याक हांव ये म्हणटा आनी तो येता, एकल्याक हांव हें कर म्हणटा आनी तो करता। ताचो अर्थ कितें? तशें म्हळ्यार मनशाच्या उतरांक अधिकार आसा म्हूण जालें, मनशाच्या उतरांकी सकत आसा म्हूण जालें। तुज्या आनी म्हज्या उतरांकी सकत आसा। एक कुटुंबाचो वडील जावन, एक बँकाचो मॅनेजर जावन, एक इस्कॉलांत शिक्षक जावन, ह्या खंयचीय वृत्ती जावन दी आमची, आमच्या हाताखाल कोणूय आसात जाल्यार तांकां आमी कितेंय काम करूंक फर्मायता आनी तांणी तें खरेजेच करतात। तशें म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या उतरांकी एका तराची सकत आसा, आमकांय एका तराचो अधिकार आसा। आज आमच्या उतरांक कसली सकत आसा जाल्यार देवाच्या उतरांक कसली सकत आसूंक जाय, हो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया। आत्तां वाचलेल्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें, सिनेगोगांत ताणें शिकवण दिली। शिकवण आयकून ते विस्मीत जाले, कित्याक म्हळ्यार अधिकार आसलेल्या मनशा बरी तो शिकयतालो। ताचे उपरांत देंवसार लागलेल्या मनशाकय ताणें गूण केलें। तशें म्हळ्यार ताचो अधिकार त्या देंवसार लागलेल्या मनशाक सोडोवच्यांत ताणें दाखोवन दिलो। ह्या देवाच्या उतराच्या पदवे विशयंत, ह्या सक्ते विशयंत आमी पोरन्यासोल्याक गेल्या जाल्यार इसाइया प्रवादी 50 ताच्या अध्यायांत 10 आनी 11 वाक्यांत आमकां सांगून दितात। तो म्हणटा, जशें पावस मळबारतावन पडटा आनी वंप्याक बी दिवंक आनी जेवतल्याक खाण दिवंक भूंय भिजयता, ती सुफळ करता, तातूंत किर्लोवंक लायता आनी हें केल्ले शिवाय तें फाटीं वचना, तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना। बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें फर्मायलां तें करता। तशें म्हळ्यार देवाचें उतर सक्तेन भरलेलें, कशें पावस भुमीक पडिल्लें तें थंड कीर लावन ह्या फळ दिल्या शिवाय तें फाटीं वचना, तशें देवाच्या तोंडांत थावन भायर सरलें उतर तें ताची सकत दाखोवन ह्या फळ दिल्या शिवाय तें फाटीं वचना। तशें म्हळ्यार देवाचें उतर सक्तेन भरलेलें म्हूण जालें।
आनी हाका आमी जायतीं दृश्टांतां दिवेत पवित्र पुस्तकांतावन. उत्पत्ती ग्रंथाक पवित्र पुस्तकाचो पयलो बूक थंयसर आमी गेले हांव जाल्यार देवाच्या रचने विशीं आमी आयकता. देवान संवसार रचलो म्हणून. कशें रचलो तो बरयणार अशें घालता की देवान म्हळें आकाश जावं. जालो गे आकाश जालो. देवान म्हळें थंयसर भूंय जावं आनी भूंय जाली. देवान म्हळें भूंय आनी उदक विंगड जावं आनी तशेंच जालें. आमी तो पुस्तक वाचलो जाल्यार देवाच्या उतराची सखत कितली म्हणून थंयसर आमकां आयकूंक मेळटा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पुस्तकाक आमी गेले हांव जाल्यार 4थ्या अध्यायांत आमकां ताची उतरां अशीं आयकूंक मेळटात. तो म्हणटा देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक खरें, पाजल्ल्या दोनदारीच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकतात आसलें. प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडाचो सार सयत मेकळें करूंक शकतात आसलें, विदूंक शकतात आसलें. म्हळ्यार देवाचें उतर तितल्या सक्तेन बरयलें. कितल्या सक्तेन? तुमगेर सुरी आसा, दोनी पंथांनी सुरी लागता गे ती एका पंथान मात लागता आनी एका पंथान मात्र आमी कातरता. पूण देवाच्या उतराक हेब्रेवांक बरयणार म्हणटा ती दोन दारीच्या तलवारी बरी, तेनेय लागता येणेय लागता. म्हळ्यार ताचो प्रभाव तितलो आसा. ताची सकत विशेष. ती सकत कशी आसा गे म्हणल्यार आतां आमी आयकुया. जेजू ताचे उतरांची सकत आमी पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. पयल्यान पयलें सांलुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत त्या विधवेचो एकलोचो पत मरण पावलो आनी मोर्नू पुरशांवार व्हरताले, सेमिस्त्रेक व्हरताले. मोर्नू 4 जण वोवयताले आनी जेजू थंय पाशार जाताना तें पळयता. प्रत्येक जावन विधवेचें रडणें पळयता, ताचें काळीज मोवाळटा. तो वेता, पेटेक ताचो हात लायता आनी एक उतार दो म्हणलो आनी तें उतार जावन आसा तरणाट्या उठ. हेंचो उतार उठलो गे. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो तरणाटो उठून बसलो. पळया त्या उतराची सकत पळया. जेजून म्हणलें तरणाट्या उठ. मरण पावलो, तो उठून बसलो. सामार्कुच्या वांजेलाक 5व्या अध्यायाक आमी गेले हांव जाल्यार जायराच्या दुवे विशयी आमी आयकता. जायराची धूव पिडेंत पडुल्ली आनी जायर जेजू लागीं आयिल्लो म्हज्या दुवेक गूण कर म्हणून. पूण वाटेन वता आसतना इल्ली घडाय जाल्ले वरवीं ताका खबर आयली की आळे तुजी धूव मरण पावली आनी आमच्या सोम्याक आमी कश्टान घालचें नाका म्हणून. पूण जेजू ताच्या घरा गेलो. घरा वचून त्या चलयेचो हात धरता आनी म्हणटा तालिता कुम. तशें म्हळ्यार चलये उठ. फकत दोनूच शब्द, चलये उठ आनी मरण पावल्ली चली उठून बसली. सकत पळया देवाच्या उतराची. आनी की इल्लेशें मुखार गेले हांव जाल्यार सांजुच्या वांजेलांत 11वो अध्याय लाजराचें मरण. लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाल्ले आनी ताच्या भयणी आनी थंय आसले म्हणटात तो ताच्या फोंडांत दवरून 4 दीस जाले. हे दोळूच घाण पडले आसतली म्हणटात. तरी जेजू त्या फोंडा सरशीन येता आनी थंय रावून लाजरा भायर ये म्हणलो. भायर आयलो गे, भायर आयलो. तशें म्हळ्यार जेजूच्या उतरांक आसली ती सकत आज आमी नियाळची. जेजूच्या उतरांक असली सकत आसली की मेल्ल्यांक तो जीव करतालो. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें गे. पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. आमी सामातेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत आग कुडलेल्या हाताच्या एका मनशा विशयी आयकता हांव. जेजू देवाळाक गेल्लो. सिनेगोगांत थंयसर तो शिकवण आसलो आनी त्या वेळार तो कांय पिडेस्तांक गूण करीत गी म्हणून पारोत करतले आसले आनी तांच्या मुखार त्या आकुडलेल्या हाताचो आसलो. ताका तो आपयता, मुखार आपयता. आकुडलेल्या हाताचो म्हळ्यार त्या हातान तो कांयच करूंक शकना. त्या मनशाक जेजू म्हणटा तुजो हात लांब सोड आनी ताणें तो हात लांब सोडलो. पळया पिडेस्तांक गूण करची जेजूची सकत. कोडकाराक व्हडल्यान बोबो मारीत आसलो आनी तो जेजू लागीं म्हणटा तुवें कुशी वेली तर म्हज्या ह्या पिडेंतले म्हाका गूण करूंक तुका साध्य आसा.
पण ताका कळीत आसलें जेजूची सकत आनी जेजू तेंचो उतार ताका पाटी दिता म्हाका खुशी आसा गूण जा आनी ताचें खोड नितळ जालें तो मनीस नितळ जालो उतराची सकत मातेवाच्या वांजेलाक गेले हांव जाल्यार आमी 9व्या अध्यायांत त्या आरीच्या पिडेगाराक सिनेगोगा भितर हाडिल्ली रीत आमी गोत आसा 4 जण ताका सकला देंवयतात आनी त्या मनशाक पळोवन जेजू म्हणटा तुजी पातकां तुका बोगसलीं ते दळा थंयसर आशिल्ले घुसपड सुरू करतात पातकां बोगसूंची पदवी हाका खंयत हांव पूण जेजू तुमचे भितर कितें तुमी घुसपड उलयतात पातकां बोगसूंची पदवी म्हाका आसा म्हणून दाखोवच्याक त्या आरीच्या पिडेगाराक तो म्हणालो ओट घे तुज्या हातून चल घरा त्या उतराक सरी जावन तो मनीस आरीच्या पिडेगाराक त्या नमनेर ताका उखलून हाडलो चलोवंक जायनासलो ओडटा ताच्या हातून घेता आनी ताच्या घरा चलता उतराचो प्रभाव त्या उतराक आसची सकत आज विशेष तरान आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करता आसतना आयच्या वाचपांती ती सकत आमकां दिसून आयली जेजू त्या देवसार लागिल्ल्या मनशाक गूण करता जेजू मुखार येवन म्हणटा हांव जाणा तूं कोण म्हणून तूं देवाचो पोतू आमकां कितें कश्टूंक काय लायकी अशें बरो जोर करता आसतना तो जेजू ताका पळोवन म्हणटा चल ताच्या भितरलो ताचो सकत पळयात ताच्या उतरांची त्याच घडये देवसार ताका सोडून गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक तशें म्हळ्यार जेजूच्या उतरांची सकत विशेष तराची जावन आसली आमी पोरन्यासोल्याक गेले हांव जाल्यार द्वितीय नियम पुस्तकांत 18व्या अध्यायांत असलें चिंताप आमकां आयकूंक मेळटा मोइजे ताच्या परजे लागीं उलयतालो आनी तो तांकां विवरून सांगतना म्हणटा एक दीस तुमी सांगल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या देवाचें दर्शन आमकां पळोवंक जायना तुमी म्हणलें त्या थाळ्याचो आवाज आनी तो भिरांकूळ उजो आमच्यान पळोवंक जावचें ना म्हणून तुमी सांगल्लें आनी त्या दिसा सर्वेस्पर देवान तुमकां सांगल्लें तुजे सारको आनी एक प्रवादी हांव तुमकां दितलो म्हणून तशें जाल्ल्यान पोरन्यासोल्ल्यांत आमी आयकता देवाचें उतर प्रवाद्या मुखांतर येवंक सुरू जालें पोरन्यासोल्ल्यांत प्रवाद्या मुखांतर तें आयिल्लें उतर 9व्या सोल्ल्यांत जेजू मुखांतर आयलें जेजू मुखांतर आयल्या उपरांत जेजू ताचो अधिकार ताच्या उतरांची सकत ताच्या शिसांक तो दिता आमी पळयता साम मातेवाच्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत तो ताच्या शिसांक आदेश दिता आनी अशें म्हणटा वेताना सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणून तुमी पासारीत वसा पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा खोडकारांक नितळ करा देवसारांक दावडाया जें कितें येदोळपुर्यान जेजून केल्लें आतां ती सकत ताच्या शिसांक तो दी लागलो आनी म्हणालो तिंच उतरां ताचीं तो म्हणटा पिडेस्तांक गूण करा मेल्ल्यांक जीव करा खोडकारांक नितळ करा आनी देवसार दावडाया पळयात ती पदवी ताणें दिली उपरांत परतून मातेवाच्या वांजेलांत निमाणे अध्यायाक वता आसतना तो म्हणटा सर्गी आनी संवसारी सर्व पदवी म्हाका देवान दिल्या देखून तुमी वसा सोमेस्त परजांक म्हजें शीस करा तशें म्हळ्यार देवाच्या उतराची सकत सगळ्या संवसाराक प्रसार जायजय म्हणलें ताचें योजन जावन आसलें आज आमी ह्या देवाच्या उतराच्या सक्ते विशीं नियाळटा आसतना ती सकत आमकां कितें करूंक शकता खंयच्या रुपार आमकां परिवर्तन करूंक शकता ह्या खंयच्या रितीर त्या देवाच्या उतराची सकत आमचेर प्रभाव घालूंक शकता मोठो इल्लोसो नियाळ तें जावन आसा आमी पवित्र पुस्तकांत वाचचें आसलें उतर मातेवाच्या वांजेलांत 7वो अध्याय देवाचें उतर कितलें प्रभावान बरलेलें आनी ताची सकत आमचेर कसलो प्रभाव घालता की म्हणून जेजूचो विवरण सांगता कडपार बांदिल्ल्या त्या घरा विशीं तो उलयता तो म्हणटा कोणीय जर देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा जाल्यार ताचें जिवीत खडपार बांदिल्ल्या एका बुन्याद घालून कडपार बुन्याद घालून बांदिल्ल्या एका बांदपा बरी जातलें म्हणून
आवरायिल्लें जड वारें वाडलें त्या घराक मारलें तरी तें कोसळून पडूंक ना कित्याक म्हळ्यार ताचें तें बांदप ताचें तें जिवीत कडपार बांदिल्ल्या घरा बरी देखून आमी आमच्या जिवितांत हेंच देवाचें उतर वाचून तें देवाचें उतर समजून जर तर आमी तें नियाळ्ळें तर आनी त्या प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार आमच्या हर एकल्याचें जिवीत कडपार बांदिल्ल्या त्या बांदपा बरी जातलें देखून आमी हर एकलोय देवाचें उतर फावो ते बरी वाचया त्या देवाच्या उतराक विशेश तराची सकत आसा ती सकत आमकां प्रभाव घालता आमचेर आनी प्रभाव घालून आमचें जीवन रुपांतर करता त्या खातीर आमी हर एकलोय आमच्या जिवितांत सदांय म्हणलें बरी इल्लें म्हणी देवाचें उतर वाचून त्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करून त्या देवाच्या उतरांत थावन बरेंपण जोडून घेवया आमी देवाचीं भुरगीं जावया ह्या वरवीं देवाचें उतर खंडीत जावन आमचें थंय आनी तुमचें थंय सुफळ जातलें मोगळा सर्गींच्या बापाक तूं सदांच आमचे लागीं उलयताय तुजें उतार आमी सदांच वाचूंक नियाळोवंक तूं आमकां आदार दी म्हणून मागता आसतना त्या तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच आमी जियोंक आनी ह्या वरवीं त्या उतराची सकत आपणावंक आमकां तूं फावो कर तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक